बेतोडा जंक्शन ते उद्देगीक वचणुके मजगती आशिल्ल्या रस्त्याची सामकी चवथिकाय जाल्या। रस्त्याचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान वाहन चालकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा। गोमंतक टीव्हीन रस्त्याची स्थिती उक्ताडार हाडले उपरांत बांदकाम खात्याक जाग घेवन फोंडकुलां पुरोवपाचें काम हातांत घेतलें। पूण भर पावसात फोंडकुलां पुरोवपाक अपेस आयिल्ल्यान थळाव्यां मदीं आतां आरती परती चर्चा रंगपाक लागल्या। हो जो रस्त्याची परिस्थिती आसा तुमी पळयता आसतले मोठ्या प्रमाणात जी मोठी वर्दळ आसा सावर्डे मतदारसंघात वयतलो जाल्यार होच रस्तो जाय पडटा, निरंकाला वचतलो जाल्यार होच रस्तो जाय पडटा। ह्या जंक्शन बेतोडा जंक्शन टू सामकी औद्योगिक वसाहत किंवा पंचायत पर्यंत म्हटल्यार जाता ह्या रस्त्याची सामकी दैन जाल्ली आसा। कितले फावटी आमी आवाज काडलो तरी कांयच फायदो जायना। काल पयर गोमंतक टीव्हीन हाजेर मोठ्या प्रमाणात फोकस घातलो आनी काल भरलेले पावसान हांगा पॅच वर्क चालू जाल्लें आसा, जें एकदम कांयच अर्थ नाशिल्लो तें पॅच वर्क। आमची सगळ्यान मोठ्यान मोठी मागणी आसा की हो रस्तो सामको हॉटमिक्स जावचो, 4 रस्ते तूं संपादकीय पंचायत पळयन आनी हाचें रुंदीकरण सुद्दां ही सामकी प्रामुख्यान मागणी आसा आनी जाता इतले बेगीन करचें। बेतोडा जंक्शन ते बेतोडा IDC ह्या 2 किलोमीटर रस्तो खड्डेमय जाल्ल्याचे वृत्त गेल्या शुक्राराक गोमंतक टीव्हीन उजेडात हाडलें। पूण कांयच वेळात PWDक जाग येयली आनी तेंच्यांनी हांगा जेट पॅचर धाडून खड्डे पुरोवपाचो प्रयत्न केलो। पूण मोठो पावसान हांगा जेट पॅचर काम करता तें पळोवन स्थानीक लोकांनी हांगा तेंचे व्हिडिओ काडून व्हायरल करपाचो प्रयत्न केलो आनी खरेंच हे पावसा पयलीं काम जावपाचें खड्डे पुरोवपाचें काम भर पावसांत करता तें पळोवन स्थानिकांक हांसो काय रडो अशी स्थिती जाल्ले कारणान शेवट्याक ह्या कामगारांक जेट पॅचर घेवन वयचें पडलें। सद्याक 1-2-3 ठिकाणी ह्या रस्त्याचे खड्डे जेट पॅचरान काल पुरयल्ले आसात, पूण बाकीचे खड्डे तशेंच आसात। आयज कांय वेळ बरें वत पडलेलें, पूण ह्या जेट पॅचरान आयज हे खड्डे पुरोवपाचो प्रयत्न PWDन केल्लो नाशिल्ल्या कारणान सद्या बेतोडा परिसरांत PWDचे हशे करीत आसात। गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी।